वेगवेगळ्या विशयावयल्यान ताळगांवची ग्रामसभा बरीच तापली. समाज वावुरपी सेसिलान जायत्या गजालींचेर उजवाड घालपाचो यत्न केलो, मात तिच्या उलोवपाकडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. सेसिलाच्या कोतान नळाक घाण उदक येता, पूण हो विशय सोडोवपाक कोण फुडाकार घेना. ताळगांवच्या शेतान लागिल्ल्या उज्याचेरूय सेसिलान उपाय सांगला, मात तिचें म्हणणें कोणेच आयकून घेतलें ना. ओडशेल दर्यावेळेर लोक हाकपाक बसतात. कांय घरांनी अजून संडासूच दिल्ले ना, पूण ही गजाल कोणाक पटली ना. वेल्यान सेसिल विशय काडटा म्हूण कांय जाणां तिच्या आंगार धांवन गेलीं. सेसिलान जायत्या विशयांचेर आवाज काडलो, पूण पंचायत सचिव सांगता सगळे विशय सुटावे जाल्यात खंय. पयल्यार न्हू आयज 8 ऑफ जून, आतां इन 1.5 month इतले इश्यूज आमी हायलायट केला आनी इट हॅज कम टू लायट. दॅट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट इश्यू दॅट हॅपन वॉज जे आमची सुवेज वॉज मिक्स्ड इन द ड्रिंकींग वॉटर, अँड दीस इश्यू ऑफ सुवेज बींग लेफ्ट आउट हॅज बीन एन ओल्ड इश्यू आणि आम्ही इतले पाटी रेज केला अँड देर इज स्टील नो सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम. ते करता करता म्हणटा आनी काय सोल्युशन ना. सो दिस इज वन थिंग दॅट वी नीड टू हायलाइट बिकॉज मोर देन 700 houses were affected, including where I reside. Around all those residents, I am from Borbad, then Mollebad, we were affected very badly. Second issue that I raised up was the fire issue in the fields. Over there, not even once I said I'm against the farmers. On top of that, I सांगला की आमकां शेतकारांक सपोर्ट करपाक जाय. We should have a kind of a tractor की once it's like end of April, ते सगळे जे weeds आहा ते कातरपाक जाय, कलेक्ट करपाक जाय, आनी जे आमचे गौशाला आहा न्हू तांकां दिवपाक जाय. Either the panchayat can make money out of it or they can give it for free. सो आयची ग्रामसभा आमची तालिगांव पंचायत जालेली आसा. सो आयचे मेन टॉपीक आसलेले फर्स्ट एक फार्मर्साचो आसलेलो, देन अबाउट द सेप्टीक वॉटर मिक्सिंग विथ द ड्रिंकींग वॉटर, हो एक मेन इश्यू आसलेलो. सो पंचायतीन हेजेर एक्शन घेतलेली आसा ऑलरेडी अलॉंग विथ द ऑनरेबल MLA ऑफ तालिगांव. पायपलायन न्यू ले केलेली आसा फूल, बिकॉज मेन होल आसा, मेन प्रॉब्लम आसा तो मेळना जाल्लो फॉर PWD डिपार्टमेंट. सो तेंचे मॅडम हॅज रिक्वेस्टेड की तुमी न्यू पायपलायनूच घाला फूल कंप्लीट. सो न्यू पायपलायन ले केलेली आसा आनी इश्यू इज बीन रिजॉल्व ना. लोकांक उदक बरें मेळटा त्या सायडीन, ते एरिया शंकरवाडी टू सपल मार्केट फूल एरिया तो उदक तो इश्यू रिजॉल्व जालो. सेकंड इश्यू तेमी आमचो डिस्कस जाल्लो अबाउट द इन्सिडंट टूक प्लेस इन द फिल्ड्स. तो क्लेम केल्लो की वन ऑफ द कंप्लेंटान की तो फार्मर्सूच थंय उजो घालता. सो तेणी सांगलें सजेशन दिल्लेलें आसा की तुमी एम्बुलन्स, फायर ब्रिगेड तांकां आपोवपाचें कॉर्डिनेशन. सो पंचायतीन एक्चुअली सांगपाक जाय म्हटल्यार पंचायतीनूच फूल इनिशिएटीव घेवन हो इश्यू रिजॉल्व केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.